सो हे फावटी इलेक्शन मातशें डिफरंट जालें न्हू कोविडा लागून बीन. हां तुमी वोट केलाय पण भिरांत बीन आशिल्ली कोविडाची लिस्ट कितें. ना तसं काय नाही जाल पार्टी ते कॅश करून चड ना. बट इन प्रिकॉशन बी सगळे घेतले. या हे फावटीचे इलेक्शन मातशें वेगळें आशिल्लें न्ही. या सो तुमी वोट केलाय कितें सांगपाक सोदता. we still voted because I mean there are specific things that are kept already. I mean sanitization and everything is done, so there is no issue like that. And also at home also we know the protocols to sanitize your hands and stuff. कित्याक प्रॉब्लेम जेन्ना कोविड-19 पण हें जालां तेजेर लोक तळो भिल्लो आहा आनीक जो लोक वोटींग मिनींग पळय जाणा वोट म्हणलो दिता तो लोक चड येता भायर सुद्दां पूण तरी आसत लोक वोटींग कितें जाणा आसतना पासून थोडे भिरांत न्हू आपल्या जिवाची हेश आसतालो पूण ताका लागून मातशें लोक स्लो जालो आंतकुडे वच आंतकुडे कामां जालें न्हू आतां एक आनी हाफ टायम उरला पूण सद्याक वोटींग जालां स्लो जालां. 50% जातलें अशें दिसता तुमकां. वय जातलें. सद्या लोकांचो रिस्पॉन्स बरो आहा. कोवीड देखून सिच्युएशन आसतना लोक भायर सरले वोट मारपाक. म्हाका दिसता लोकांक आतां चेंज जाय म्हणून लोक भायर सरले. कोविडा हेच्यान सुद्दां लोक येयले वोटींग. लोक येयल्या टर्नओवर जातलें एक कारण कितें अरावंड 50 वयतले सुमार. 50 सुमार वयतले. Yeah, regarding this pandemic thing, I feel like staying home is also important, but selecting people who will do something good for nature and for a village, that is more important, I feel. So our vote is very important. Thank you.